येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स. कला अकादमीचे स्कॅम हे स्कॅम इन प्रोग्रेस. 4 कोटींची अकादमी पावयली 66 कोटींचेर. आयज परत पुराव्यांचो गोट्टो घेवन मिडिया मुखार आयलो विजय सरदेसाय. स्कॅम बंद करपाचें मुख्यमंत्र्याक आव्हान. फोंडा नगरपालिकेन वाडयली घरपट्टी आनी वेवसायीक करांचे दर. परत घेतिल्ले खाशेले बसकेंत पालिका बाजार आनी बस स्टँडाचे दुरुस्तेकय दिली मान्यताय. वादग्रस्त सिली सोल्स रेस्टॉरंटाच्या सोऱ्याच्या परवान्या संबंधित केसीचो लायलो सोक्षमोक्ष. कागाळेंत सोऱ्याच्या परवान्याच्या कायदेशीरपणाक दिल्लें आव्हान. परवान्या खातीर वापरिल्ली फटीची कागदपत्रां. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. स्कॅमांचो कॉन्सेप्ट जगमान्य आसा, पूण कला अकादमीचे दुरुस्तीचे स्कॅम हे स्कॅम इन प्रोग्रेस असो नवो प्रकार जल्माक घातला. मूळ 4 कोटींनी उबी राविल्ली कला अकादमीचे दुरुस्तेचो खर्च आतां 66 कोटींचेर पावयला. हे गोविंद गावडेचे स्कॅम मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग बंद करचें, गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान मागला. गोंयचो ताजमहल अर्थातच कला अकादमीच्या स्कॅमाचे फायलीचो गठ्ठोच घेवन आज विजय सरदेसाय मिडिया मुखार आयलो. कला अकादमीचे दुरुस्तीचो प्रस्ताव आदी खंय GSIDC कडेन आशिल्लो. व्हॅल्युएशन 10 कोटी सकयल केलें. आतां हो खर्च 66 कोटीचो दाखयला. देखून हे स्कॅम इन प्रोग्रेस आशिल्ल्याचो दावो पुराव्या सयत विजय सरदेसायान केला. आयकयात ताका. आज ह्या फायल घेवन आयला. ही फायल गोंयच्या ताजमहालाची. शहाजहानान जे आमकां सांगलें असेंब्लीन, ताची सगळी हिस्ट्री ह्या फायलीन आहा. तुमकां जाय जाल्यार डिटेल्स हातूंतल्यान तुमच्यान घेवं येता. आमी कोर्टानूय गेल्ले आहा. आनीक घोटाळो म्हणून जो जाता पळय, तो घोटाळो एकूचदा जाता. घोटाळो असो वर्क इन प्रोग्रेस म्हणून कशें आसता. तुमी आयकलां आसतलें, कसलें काम केलें, एक ब्रिज बांदलो, पूल बांदलो, तर पूल बांदता तो इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. घोटाळो जाता, सो देर इज नथिंग कॉल्ड अ स्कॅम इन प्रोग्रेस. पूण आयचे म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स हे सिद्ध करपाक आसा की गोंयचो ताजमहल जो शहाजहान बांदता इज अ स्कॅम इन प्रोग्रेस. जेन्ना आमी 49 कोटी म्हळ्यार 49 crores कला अकादमीचे रिनोव्हेशन जेन्ना एक्सपोज केले, जे आमी लोकां फुडें उघड केले विधानसभेन, ही कला अकादमीचे रिनोव्हेशन कशें आयलें. कला अकादमी GSIDC एक लेटर बरयलें 3 जानेवारी 2020. लेटर कितें आशिल्लें की आमचें अशें अशें आमी करूंक सोदतात. हे रिनोव्हेशन काम GSIDC मातशें घेवचें म्हणून. केन्ना बरयलें? 3 जानेवारी 2020. GSIDCन ताका रोखडेंच लेटर परतें रिप्लाय केलें 16 जानेवारी 2020. आनी कितें म्हणलें की आमी 10 कोटीचे सकयल कामां घेनात म्हणून. आमचो एक सर्क्युलर आहा, म्हणल्यार 4 सप्टेंबर 2017 GSIDCचो एक सर्क्युलर आहा की हेल्थ आणि एज्युकेशन सेक्टर सोडून 10 कोटीचे सकयल कामां आमी घेनात म्हणून. तुमकां कळ्ळें हांव कितें सांगूंक सोदतलें. कामाचो व्हॅल्यू GSIDCन 16 जानेवारी 2020 कला अकादमीचे कामाचो व्हॅल्यू 10 कोटीचे सकयल आसा अशें म्हणून सांगून आपल्याच एक गव्हर्नमेंट एजन्सीक रिप्लाय केलें की हे काम आमी घेवंक शकना. आमी जेन्ना असेंब्लीन एक्सपोज केलें तेन्ना सगळे शॉकाद जाले की जी कला अकादमी 4 कोटीन बांदिल्ली ती रिनोव्हेट करपाक शहाजहान 49 कोटी मोडटा. आनी लोक शॉकाद जाले की बांदल्यात 4 कोटी, 49 कोटी तो मोडटा रिनोव्हेट करपाक. 6 ऑक्टोबर 2022 तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल मेळिल्लो आहा. बाब सगून वेळीप म्हणतो तो सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर, डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर and joint secretary to the government आणि एक ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल दिला. कसले ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल दिला?
for 15,78,39,273. कितें काम करपाक एडिशनल एन्सिलरी वर्क्स ऑफ साउंड सिस्टम, स्टेज लाइट, स्टेज क्राफ्ट, सीसीटीव्ही सर्वेलन्स एंड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर कला अकादमी. कितले काम, कितले पैसे? ऑलमोस्ट 16 कोटी, like 4 पटीन द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल कला अकादमी. दिस इज अ स्कॅम इन प्रोग्रेस. ही भानगड चालूच आहा, बंद जायना ही. सो गोयचे जनतेच्या वतीन हांव मुख्यमंत्र्याकडे मागूंक सोदता, दिस स्कॅम हॅज टू स्टॉप. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. बाजारा भायर बसपी विक्रेत्यांक विरोध करपाक म्हूण फोंडा बाजारांतल्या वेवसायींनी आपली दुकानां बंद केल्यांत. बाजारा भायर आपल्यो वस्तू विकपी लोकांक लागून भितर बसपी वेवसायिकांक गिरायक जायना अशी तांची कागाळ. पळयात. हो मुद्दो नवो नासलो तरी कायम स्वरुपाचो उपाय येवपाचो आसा. भायर बसपी लोकांक एकतर थंयच्यान काडचे वा भितर बसपाक सुवात दिवची अशी मागणी बाजारांतले विक्रेते करतात. निर्देशा कडेन बसका घेवन तांचे गारणे आयकून शेतकी मंत्री रवी नायकान अध्यक्ष, मुखेली अधिकारी, बाजार अध्यक्ष आनी विक्रेत्यांचो सल्लो घेवन कायम उपाय काडटले अशें सांगलां. तुम्ही कित्याक येयल्ले? आमी अख्खे मार्केट प्रत्येकाची शॉपां बंद करून आयज म्युनिसिपालिटीन येयले. ती खाजी प्रॉपर्टी म्हणून आसा मार्केटा फाटल्यान, थंय जी दुकानां आसा पळय, आमी आतां काय म्हयने जाले तेजो फॉलोअप करता. आमी म्युनिसिपालिटीक लेटर दिले, शिवर आमकां सांगलें की कवर जावन तांकां आपूण काडटा. त्या उपरांत आमी परत तेजो फॉलोअप केलो आनी शिवर सांगलें की कितें करता, आनी सिटीन सांगलें ताका काडटा. एक दीस काडली आनी परत दुसरे दिसा घातली आहा तशी दुकानां. आमी परत लेटर केलें की तांकां तें काड आनी तूं एक तर तांकां मार्केटान आमच्या वांगडा घाल, तुका दुसरें जाय तें कर, पूण तांकां धरलें काड. आयज आमी आख्खे मार्केट प्रत्येक आपली दुकानां बंद करून हांगासर येयले मेळपाक. आतां कितें जालें की आमकां लोकल आमदार आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविनाथ मेळ्ळो आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की आपूण आमचे मार्केटाचे लोक आनी कन्सर्न चीफ ऑफिसर, चेअरपर्सन आनी कन्सर्न ऑफिसरां तांची मिटींग घेता आनी आपूण ते सगळे जाग्यार घालता आनी फुटपाथची कंप्लीट काडटा अशें म्हणून सांगलां. तुमी सगळे दुकान एअरपोर्ट रोडाचेर आनी फुडल्यान जी आहा पळय मार्केटा फुडल्या एंट्रन्साक सगळे लोक फुटपाथी बसता पळय न्ही, ते सगळे मेळटा. कित्या खातीर तुमचो तो डिमांड? कित्या खातीर डिमांड काय म्हणटा? आमकां भितर गिरायक येना, एंट्रन्साक लोक मार्केटान आनी वयता, फाटल्या एंट्रन्साक घेता वयता, भितून कोण येना. भितर म्युनिसिपालिटी मार्केट आसा, मार्केटान लोक येतलो जाल्यार ते सगळे क्लियर आसा. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. वादग्रस्त सिली सोल्स रेस्टॉरंटाच्या सोऱ्याच्या परवान्याच्या संबंधित केसीचो आयतारा अबकारी आयुक्तान सोक्षमोक्ष लायलो. कागाळीत सोऱ्याच्या परवान्याच्या कायदेशीरपणाक आव्हान दिल्लें. परवानो मेळोवपा खातीर फटीच्या कागदपत्रांचो वापर केल्ल्याचो आरोप आशिल्लो. पळयात. ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान दाखल केल्ले कागाळींत गामा कुटुंबाक दिल्ल्या सोऱ्याच्या परवान्याच्या कायदेशीरपणाक आव्हान दिलां. परवानो धारकाक मरण आयले उपरांत कांय म्हयन्या उपरांत परवानो कसो नवो केलो असो प्रश्न ताणें केलो. The complaint filed by the complainant is rejected, and therefore the relief to say that the license be cancelled or suspended has not been considered. That prayer has been rejected. The Commissioner has also held, taking cue from the earlier judgment that was passed by the Commissioner in 2017, where a similar issue had arisen, and there too the parties were contesting the right to continue the business in an inventory court. And at that time also this commission had come to a finding that no, the license has to be continued in favor of the head of the family. So this is the same ratio that has been applied for in this particular case. So this is nothing new that has been carried on in this particular case, and the commissioner has held that the transfer in favor of the wife of Anthony Di Gama is allowed. मजगती अबकारी आयुक्तान आपल्या आदेशांत अबकारी परवानो
फट आणि अपुरी कागदपत्रां सादर करून आणि तथ्याचे चुकीचे वर्णन करून मेळयला हाचेर पुरायपणान आड नदर केल्या अशें सांगलां. जाल्यार अबकारी अधिकाऱ्याकडल्यान प्रक्रियात्मक चूक स्पश्ट दिसताली. या आदेशाक आता उच्च न्यायालयात आवाहन दितले. Order on the complaint that I had filed against the illegally issued excise license to Silly Souls Cafe and Bar at Asagaon, which was being run by the family of Union Minister for Child and Women Development, Smriti Irani. The order is very surprising. The Excise Commissioner in his order has not referred to the illegalities in obtaining the license. He has not gone on the records that were before him. I am surprised that the Excise Commissioner Narayan Gad chose to be caged parrot of his political masters to try and shield Smriti Irani. He doesn't make any reference in the order to all the documents that were before him. I had placed before him a lease agreement where on 1st of January 2021 that property where Silly Souls Cafe and Bar is was leased by the owner to aid all the company owned by Zubin Irani, the husband of Smriti Irani. So that record was before the Excise Commissioner. I had also placed before him the records that the GST number used by Silly Souls was also in the name of that company which is run by Zubin Irani. The food and drugs license was also in the name of that company. So all this had to be taken into record and the Excise Commissioner has failed to realize. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडा नगरपालिकेन घरपट्टी आणि व्यावसायिक करांच्या दरांचो पुनर्निर्याळ घेत कांय नवे दर निश्चित केल्यात. हे खेपे घरा वयलो आणि व्यावसायिक टॅक्स वाडयला. ताचेर बोवाळ जाल्या उपरांत बिरेस्तारा पालिकेन परत बसका घेवन पालिका बाजार आणि बस स्टँडाचे दुरुस्ती सयत कांय म्हत्वाचे थाराव मानून घेतले. फोंडा पालिकेची सेगीत दुसरी बसका आयज जाली. तातूंत मसणभुंयेची दुरुस्ती आनी सोबितीकरण, नव्या मार्केट इमारतीच्या PPP संचालनालयाच्या बांदकामांक मान्यताय, बस स्टँडाची आनी इंदिरा मार्केटाची दुरुस्ती आनी SBM U2.0 अंतर्गत नियोजित प्रकल्पाक जी सुडातर्फे बांदकाम करपाक मान्यताय अशे थाराव पास जाले. फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान ही माहिती दिली. First is a proposed reconstruction of Palika Bazar. The property bearing survey number 168/1 and 158/12 upper Bazar Kundagova. वो आज आम्ही प्लॅन कौन्सिलाक पुटअप केलो. वो प्लॅन्स रेडी आसा आणि एक 3D मॉडेल त्याचे एक 4-5 दिसांनी येवपा आसा. चडकरून दिवाळी जावन पयलीं ते मागीर कळटलें. प्लॅन रेडी जाला तो आम्ही आज कौन्सिलाक अप्रुवला घातलो आणि तो आज आम्ही कौन्सिलान तो अप्रूव केला आणि वो अप्रूव करतकीच आमकां इमिजिएटली तो आतां 3D प्लॅन हे येतकीच आमकां तो हाडून घालपाक जाय PDN. सो आज ते आमकां अप्रुवल जाय आशिल्लें, कौन्सिल रिजोल्यूशन जाय आशिल्लें. ते आमी PDN अप्रूवल घेवन इमिजिएटली मागीर तो टेंडर फुडांतलो थ्रू जी सुडा. फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकाच्या येजमाने खाला हाचे आदीं पालिकेची विशेष बसका जाल्ली. पालिका मंडळान हे बसकेत रेट वाडयल्या. रेट वाडयल्ल्यान ताचे फाटले राजांव नगराध्यक्षान दिला. त्याच बरोबर हेर कांय नगरपालिकांच्या टॅक्सा बरोबर फोंडा पालिकेच्या टॅक्साची तुलनाय केल्या. आयकात नगराध्यक्ष. आम्ही अशें कितें खूब वाडयल्यात की आतां तुमी पळयला आसता की साखळी जो हावस आसा तो आसा 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. आमचो आसा 7. तसो कमर्शियल तांचो 30 रुपया आसा. तसोच बिचोली 20 रुपया आसा रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल आसा 35 रुपीज. आमचो आसा 7 रुपया रेजिडेन्शियल आनी 20 रुपया कमर्शियल. सो हे आमी सस्टेन जावपाक शकना. इतले वर्सां तो एक्चुअली फ्रिक्वेंटली वाडोवपाक जाय आशिल्लो, तें जावना. पूण आतां आमकां हें करचेंच पडटलें की नाजाल्यार आमकां सॅलरी, स्टाफाची सॅलरी आनी आमकां सर्विसीस लोकांक दिवपाक जाय. ते एफेक्ट जावपाक जायना. पूण आमकां हें थोडें हार्ड डिसिजन घेवचें पडलें आनी अशें न्ही की आमी खूब वाडयलां. सो आमी आतां डिसिजन घेतला की आमी जे एक्जिस्टींग जे बिल्डिंग्स आसा तेंचे 7 रुपया जे आसा ते आमी सगळे की 15 रुपया करपाचे. पूण ह्या फ्रॉम
2019 7 रुपया आशिल्ले. सो तेजे नंतर खूब आमकां ऑडिट पेरा जाय. सो हे आमकां कंपेर्ड टू अदर की आतां सांखळी बिचोली दे ऑल्सो बीग बी आसा. आनी जशें कुडचड्यार सांखळी सी आनी बिचोली इज बी. आनी जे हे आसा पळय कुडचड्यार तेमी कसं तेंचे चड आसा. कुडचड्यार तेमी 19.5 हे कलेक्ट करता हावस टॅक्स आनी कमर्शियल 66 रुपीज. सो हे कितले पळय डिफरन्स कितलो डिफरन्स आमकां हे वाडोवचेच पडटलें म्हणून आमी आज डिसिजन घेतलें की जे हावस टॅक्स आसा रिवायज करून 15 रुपीज केला. चड अशें वाडोवना पूण एक्चुअली PWD रेट आसा आतां जी 22 आयला ते 174 ही आसा 178.20 आनी कमर्शियल आसा 206.28. ही PWDचे 2016चे आमकां जे रेट्स आसा ना कमर्शियल जे आसा सांगता कमर्शियल जे आसा 100 रुपीज आसा ते आमी फुडल्या मार्चाच्यान घातले नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. पण न्यू कन्स्ट्रक्शन जे आसा ते सुद्दां 7 रुपया आनी 20 रुपया आसा. ते सुद्दां आमी न्यू जे कन्स्ट्रक्शन आसा तेजेर आमी आतांच्यान आमी इम्प्लिमेंट करतले ते 50 रुपीज रेजिडेन्शियल आनी कमर्शियल ते 206.28 जी PWDची रेट आसा. सो हे न्यू कन्स्ट्रक्शनाक आनी ओल्ड जे आसा तांकां आमी नेक्स्ट फायनान्शियल इयर मार्चाच्या 206.28 जी PWDची रेट आसा. So unanimously resolved? हां Unanimously resolved? दोन ऑब्जेक्शन आशिल्ले हां. ते 206.28 पैसे. 206 रुपया फॉर कमर्शियल. पयली 20 रुपया. 20 रुपया ते कमी PWDचे रेट आसा. PWDचो आमचो न्ही म्हणजे इतले वर्सां जाली ती इन्कमाचेर भर दिवना. एक्सपेंडिचर खूब जालो पूण इन्कमाचेर आमी आमचे भर जावना आनी 7 रुपया तशेंच उरता. पूण आतां ही परिस्थिती अशी पावला की आमकां 3 crore 50 lakhs डेफिसीट जाता. सो आमचो इन्कम आसा 7 crore 39 lakhs 11,687 आनी आमचो एक्सपेंडिचर आसा 10 crore 54 lakhs 55,662 ह्या वर्साचो. सो एक अप्रॉक्सिमेट इतलो जातलो. येता आमी 6 म्हयने धरून एप्रॉक्सिमेट कितलो जाता. सो हे डेफिसीट जाले कित्याक की आमी इन्कमाचे इतले वर्सां खंयचेच आमी भर दिवना. एक्सपेंडिचर करत रावले आनी वेगळे एक्सपेंडिचर जाले पूण हेजेर भर दिवना. सो आतां आमकां एक इमर्जन्सी की आमकां पगार घालपाक जाय. सो हेज्या खातीर आमकां इमर्जन्सी थोडे स्टेप्स आमकां हार्ड डिसिजन थोडे घेवचे पडटले. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. फुडल्या वर्सा जावपी ICC वन डे वर्ल्ड कप भारता कडल्यान काडून घेवपाची पाकिस्तानान धमकी दिल्या. हे धमकेक खेळा मंत्री अनुराग ठाकुरान BCCI तांकां जाप दितली. वन डे वर्ल्ड कप 2023 भारतांतच जातलें अशें सांगलां. पळयात. आशिया कप पाकिस्तानांतल्यान स्थलांतरीत करपा विशीं BCCIचो सचीव जय शहान केल्ल्या टिप्पण्या उपरांत ताणें अजय शहाचेर टिप्पणी केली. ते उपरांत PCBन वन डे विश्वचषकांतल्यान भायर सरपाची धमकी दिली. PCBन बुधवारा ह्या विधानाक विरोध करतना सांगलें जय शहाचे हे टिप्पणेक लागून आशियाई आनी आंतरराष्ट्रीय समुदायांत फूट पडूं येता. तशेंच पाकिस्तानाक ICC वन डे विश्वचषक आनी फुडल्या ICC सर्ती खातीर 2024 ते 2031 ह्या काळा खातीर भारताक भेट दिवपाक आडखळी येवं येतात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय वाठारांनी गडगड मारतलो. पावसाक जोगला आनी नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. वीज पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 24 डिग्री उरतलें. बोट दर्याक खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.